नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतुले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू आजी कम्युनिस्ट पक्षाच्यो मुखेली कॉम्रेड ए शांताराम पै हांगेले वळख दितस. कम्युनिस्ट पक्षाच्यो मुखेली आनी भारतीय कार्मिक चळवळीच्यो नेतार जावन आशिल्लो कॉम्रेड ए शांताराम पै 18 मे 1918 इसवेंतू मंगळूरांतू जल्मलेंती. अळिके वामन पै आनी श्रीमती कल्याणी पै दंपतीले सुपुत्र जावन आशिल्ले. तांणी साउथ कॅनरा ट्रेड युनियन काँग्रेसाच्यो अध्यक्ष जावन आशिल्लींती. तांगेले हायस्कूल शिक्षण मंगळूराचे गणपती हायस्कूल आनी इंटरमिडिएट सेंट एलोशियस कॉलेजांतू जाल्लें. कॉलेजांत शिकतना शांताराम पै स्वातंत्र्य आंदोलन आनी काँग्रेस पक्षाचे कार्यावळीन प्रभावित जाल्लींती. अनेक विद्यार्थी सांगत तांणी कॉलेज सोडून आंदोलनांतू भागी जाल्लींती. शांताराम कम्युनिस्ट पक्षाचे गुपीत काम करून पक्षाचे वरिष्ठाले विश्वासाक पात्र जाल्लींती. देखून तांकां पक्षाचे केंद्र कार्यालयांतू काम दिलें. 1942 इसवींतू ब्रिटीश सरकारान कम्युनिस्ट पक्षावयले प्रतिबंध काडले. 1943 इसवींतू तांणी दक्षिण कन्नड जिल्लेंतू कार्मिक संघटन आरंभ केलें. छापखाने नौकर, बीडी कार्मिक, नळो, काजूबी, पोपळ, कॉफी, म्युनिसिपल कार्मिक इत्यादी कामगाराले संघटन वाडोवचें काम इतर सदस्या सांगत मेळून निर्वहण केलें. 1945 इसवींतू साउथ कॅनरा ट्रेड युनियन काउन्सिल स्थापन जाल्लें आनी शांताराम पै ताच्यो उपकार्यदर्शी जाल्लींती. पक्षांत तांगेले सक्रिय वावरा निमित्त तांकां जेल शिक्षा जाल्ल्या. स्वातंत्र्या उपरांतू गोवा विमोचन चळवळी, आहार चळवळ, 1962 इसवीचे चीनी आक्रमणाचे विरुद्ध जनजागृती विशयांतू क्रियाशील जावन वावर केलें. तांणी मंगळूर प्रोडक्टिविटी काउन्सिलाच्यो अध्यक्ष, भारतीय ESI कोर्टाचे ज्युरींतू सदस्य, साउथ कॅनरा ट्रेड युनियन काँग्रेसाच्यो अध्यक्ष जावन आशिल्लींती. तांणी ऐटक चे केंद्र कार्यकारी समिती सदस्य जावन आशिल्लींती. 25 वर्स काजूबी कार्मिकाले संघ, 15 वर्स म्युनिसिपल कर्मचारींगेले संघ, दक्षिण कन्नड जिल्हा नळ्या कारखाने नौकरांगेले संघाचे अध्यक्ष जावन आशिल्लींती. भारत कम्युनिस्ट पक्षाचे बंटवाळ समितीचे नेता बी. विश्वनाथ नायकान दान दिल्लेले जाग्यार 1 मे 1998 इसवेंतू कॉम्रेड शांताराम पै स्मारक भवन स्थापन जालां. भारत कम्युनिस्ट पक्षाचे दक्षिण कन्नड जिल्हा कचेरी आसूचे रस्त्याक मंगळूरू नगरसभेन ए शांताराम पै रस्तो नांव दवरलां. 1983 इसवींतू बेंगळूरांतू ऐटकाचे 32वें राष्ट्रीय संमेलन अधिवेशन जाल्लेले जाग्याक कॉम्रेड शांताराम पै नगर म्हणून नांव दवरलां. तांणी 2 जुलय 1967 इसवींतू देवादीन जाल्लींती. विश्व कोंकणी केंद्र आनी समस्त कोंकणी समुदाया तर्फेन कॉम्रेड ए शांताराम पै हांगेले आठव करता ती. नमस्कार.